कितें जालां आमकां मरे एक्सपिरियन्स आहा म्हज्या लायफांत आनी एक्सपिरियन्साचेर हांव चल्लोलो आहा. हे न्हंयत हांव सगळे येपळी आहाय आख्खो जागो हांव नुस्त्या धरपी. हे रिवरान म्हाका सांग खंयचे कडेन ओंडो कितें तें आख्खे रिवर हांवें म्हज्या लायफान 20 वर्सां हे रिवरान सगळे नुस्त्या बी धरपी हांव. हे पळय मँग्रोव्ज आहाय ते धाकटेशे आहले थिंगा मुळां ते काडो बाडो मेळटाले नुस्त्याक आनी हांवें रिवरांतल्यान पात मारताली खूंय पात मारताली खूंय आरे बांदताली. हो रिवर आतां तेजे कोणें खबर केलें ना तें सगळें पुरोन गेलां. हें जेन्ना वेस्टर्न बायपास येता फुडें हांवें पयलीं तांकां सांगलें तुमी कॉमर्स दिवंक कशें फुडें पयलो हो रिवर उस्पे म्हणून. कित्याक दोयरो आमगेलो 3 हांड आहा. एक हांड गांव दोयरो उदक कितलें घेता पूण दोयरो उदक घेवपाक उदक वचपाक वे दिवपा जाय आनी वे आहलोली ही इतली रूंद आहली रिवर आनी हे पळय मँग्रोव्ज पळय आहाय ते इतले हें जाल्या आख्खे ते मँग्रोव्जाचे पाळांचे ती सगळी फुटोन गेल्या. तर ही उस्पून सारकी पयलीं बांदपा जाय. ही उस्पिली आनी बांदिली आनी जेन्ना उदक वचपा लागलें तेन्ना तें उलोलें तेमी काम करपाचें. जे 1.7 मिटर तेंगेलो टेंडर जालो ना सेरावली सोन हिंग येता तो हें जाल होरीत तें तेंगा कोणाक हांव काल सांगून येयलां. कित्याक प्रॉब्लेम कितें आहा देवान 19 36 आवर पास पडयलो आनी कळयलें कितें कळयलें प्रॉब्लेम कितें कळयलें हिंगा मसलें बंद आहलें बेस्ट जालें बंद आहलो तें बंद आहलो तेजेर हें उदक आमगेलें तें तळ्यान वचपा लागलें बरें तळ्यांनी. आनी तेन्ना हांव धांवन येयलो म्हाका जेन्ना सरपंचान कॉल केलें हांव रोखडो धांवन येयलो थिंगा आमी सगळे 5 घेवन येयलो आनी थिंगा आनी कितें प्रॉब्लेम केला थिंगा थोडे पळटी कोताय थिंगा वास येतालो उदकाचो हांव जाणा. एक थिंगा तिगरांची पोती दवरली हांगा कोणें कुसलोली आनी वास दाखोवपाक हें रॉंग. हे भाशेन करपा जायना. तिगरां एक बॅग हाडून दवरलां कुसलोलें हांव कितें पॉलिटिक्स असो करपा जायना. पॉलिटिक्स करपा जायना हिंग म्हणटा आमगेलो डिवेलॉपमेंट नसलें. सो आज म्हाका सारको विश्वास आहा म्हणटा तो मेन हो रिवर जेन्ना वचपिलो आमकां प्रॉब्लेम व्हड जावपाचें ना. आनी फारीकारा पळय हाडा तेन्ना एक हे थिंगा हारेबंद आसून हे थिंगा एक स्ट्रेच ते वचून थिंगा एक स्ट्रेच करपा लायल्लो आनी ताणें एक्सेप्ट केल्लो तेन्ना. सो तेवूय हांव सेमाको उलोवपाक गेल्लो काल तो म्हाका मेळ्ळा ताका हांव एक सिंग हाडटलो आनी दाखयतलो तो तर स्ट्रेच जाता ते बेस्ट जाता. थोडी कितें प्रायवेट प्रॉपर्टी अशें ते म्हणटा. सो इफ इट इज अ प्रायवेट प्रॉपर्टी वील प्रपोज इट फॉर एक्विजिशन आफ्टर व्हेरिफिकेशन द डॉक्युमेंट्स. मागीर हिंग कितें करलें हिंग कितें सांग ताका आनी हांगा तांचें उदक ते सांगता हांगा तांचे तळे आसा. सो ते तळ्याक जे हें वता हें मेन जेन्ना आमचें चॅनल क्लियर जातलो आनी हांगा येतलें सगळें उदक तेन्ना तें उदक कमी जातलें. आमच्या दुसऱ्या फेजीन हांगा सर्वीस रोड आनी ड्रेन येतले. सो तें उदक जें आसा तें कानाच्यान ह्या हांगा डायवर्ट करून दितलें. मागीर तो तेंचो बांद जो आमी टेम्पररी हें केल्लो तो आमी बांदून दितले तांकां माती करून. आनी मागीर तळ्याचें तांकां हें लिफ्ट करपाक सांगल्या. तळे कितें बांदून दितले तुमी तळे लिफ्ट उस्पून ओके ओपन 24-25 मिटराचो चॅनल आहा हेज्या सकट ते आमी पार्टली ओपन केला तो फूल ओपन करताले आनी WLDक सांगला की हे जो दोनी सायडीन ते नाला जॉयन जाता ते क्लीन करा मागीर हें सगळें उदक वयतलें तितून मागीर तें फ्लडींग जावचें ना. ते WLD करताले जाय जाल्यार तांकां आमची मशीन दिता म्हूण सांगला तांचो आसा हांगा आमची मशीन आसा आयले आसा. ओके फायन. आनी आज केन्ना पर्यंत येता फाल्यां सकाळीं हे आमचे दोन दिसां भितर जातले क्लियर. ऑलरेडी आमी वाट केल्या उदका फूल वायट करताले आमी. आयज पळय इन्स्पेक्शन जालां अलॉंग विथ द चीफ इंजिनियर मिस्टर कुलकर्णी आनी MLA. Even the water resource people were here. They have assured one thing was cordoning off or blocking the bandh which was destroyed by the contractor during the construction. So to some extent the water which was flowing into the village will get stopped. But that doesn't solve the main issue because time and again we are telling them that stilts is the only option which will save Benauli or the entire ecosystem here. But they were adamant and they said, no, we are making a 25 meters channel to drain the water. Now it is basic logic that all these years this land was an open land and water used to flow through this land. Akke open ahle ani udak hoytale. They built a highway today and now they are making in the open land a 25 meters drain. How will the entire water drain? It will get choked.
it will create again a reverse flow for us. In fact, they have kept an opening where we are standing right now. There is an opening, a box culvert which is done. When they are going to close these both ends and a box culvert, where does the water go? Again, it's going to be flooding here. It's going to be even worse than before, because already tons of earth has gone for reclamation to reach this height, almost over 8 meters high here to get to the bridge, and then we are going to have more tons of earth there. So again, today also I asked them, since it's Environment Day, can we have some hope that they can work out a portion at least on stilts? The MLA outright has denied or has not accepted it. But then we will continue with our movement, and we are hopeful, and we will work towards getting stilts for this section in Benawali.